Hello students. In this video, we are going to start with the unit Heron's formula. So this is the first problem from the Heron's formula unit. So first type चे problem असा. So ते पहिले आम्ही. So जर तुम्ही Heron's formula जर lesson कोणाक understand जांगना जाल्यार जे sequence wise हांगासर नंबर तुम्ही पळोवंक शकता. ते व्हिडिओज तुम्ही पळयत चलात. सो हांव तुमकां सगळी टाइप्स जी आसा Heron's formula लेसनान ती सगळी टाइप्स एक एक दाखयतलो. So this is the first problem. Find the area of triangle having sides 40 cm, 24 cm and 32 cm. Find the area of triangle using Heron's formula. Okay, so हांगासर आमकां area of triangle find करूंक सांगला, but by using Heron's formula. Okay, so that तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता तुमकां given information आसा. So three sides दिल्या हांगासर. Okay, so एक triangle आसा, तेजे three sides given आहा तुमकां 40 cm, 24 cm and 32 cm. सो आता हांगासर तुम्ही फर्स्ट ही जी तुमकां गिवन दिल्या पळय ही पेरिमीटर दिला. ओके, सो हांगासर जर तुम्ही ए बी सी हांची तिगांची टोटल केली जाल्यार तुमकां पेरिमीटर मेळटलो. बट जर आमी हिरॉन्स फॉर्म्युला यूज करून सॉल्व करतले जाल्यार आमकां सेमी पेरिमीटर जाय. ओके, सो आता रायट फर्स्ट जी कितें इन्फॉर्मेशन दिल्या ती फर्स्ट बरयात. सो हांगासर फर्स्ट साइड आहा पळय ताका पुट लेटर ए 40 सेंटीमीटर, नेक्स्ट बी 24 सेंटीमीटर and C 32 cm. ओके, सो जे लाईनीन दिला पळय तशेंच A, B आणि C पुट करा. आता आमकां कितें फाइंड करपाक जाय सेमी पेरिमीटर. ओके, सो सेमी पेरिमीटर फाइंड करतले जाल्यार फॉर्म्युला पेरिमीटर अपॉन 2. सो हेजी गरज ना बरोवपाची, हांवें जस्ट एक बरयला तुमकां. एक्चुअली फॉर्म्युला A प्लस B प्लस C अपॉन 2. सो पेरिमीटर म्हटल्यार कितें तिनूय सायडींची टोटल. सपोज अज्यूम कराच A B C ट्रायंगलने AB प्लस BC प्लस AC केली, तिगांची टोटल जर केली आमी बॉर्डर सायडीची जाल्यार ताका आमी कितें म्हणटले, जो आन्सर येतलो ताका पेरिमीटर म्हणटले. आता आमी ABC ची टोटल करया हांगासर. सो A 40 प्लस 24 B आहा आणि C 32 आहा डिवाइड बाय 2. सो हांगासर टोटल कराच 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइड बाय 2. सो हेजी टोटल केली जाल्यार आमकां 96 येतलो डिवाइड बाय 2. सो आमकां हांगासर सेमी पेरिमीटर जो आसा तो 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16. सो सेमी पेरिमीटर म्हणजे हाफ ऑफ पेरिमीटर. सो आता आमी बाय युजिंग हिरॉन्स फॉर्म्युला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करतले. एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज लेटर जर दिला जाल्यार लेटर पुट करात, ना जाल्यार बाय युजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो फॉर्म्युला जो आसा हिरॉन्स फॉर्म्युलाचो एस मीन्स सेमी पेरिमीटर, सेमी पेरिमीटर मायनस ए, नेक्स्ट सेमी पेरिमीटर मायनस बी, सेमी पेरिमीटर मायनस सी. तुमकां हांगासर फक्त आता व्हॅल्यू पुट करपाक जाय. पळयाच सेमी पेरिमीटर आमी काडला कितलो 48 काडला. सेमी पेरिमीटर परत 48 मायनस ए, ए ची व्हॅल्यू कितली आहा हांगा पळोवंक शकता तुम्ही. 40 अगेन सेमी पेरिमीटर 40 मायनस बी, बी ची व्हॅल्यू 24 अगेन सेमी पेरिमीटर 48 मायनस सी, सी ची व्हॅल्यू 32. नाव नेक्स्ट हे स्ट्रेट लाईनीन येवनी. सो हांगा स्पेस कमी पडटा म्हणून अशें हें केलां. सो हांगासर 48 मायनस 40 कितलो जातलो 8. 48 मायनस 24 येयलो आन्सर, राइट. आणि 48 मायनस 32 सो कितलो 60. आता हांगासर सी हे ब्रॅकेटाचो मिनिंग कितें मल्टिप्लाय. सो ह्यो नंबर हेका मल्टिप्लाय हेका आनी हेका सगळे नंबर मल्टिप्लाय जातले. ओके, नेक्स्ट आता तुम्ही हांगासर फॅक्टर्स काडटले एक एकट्याचे. सो 48चा फॅक्टर्स पयली काडाच ऑर ऑफ वर्क. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा and 3 1 जा. ओके, सो 2 into 2 into 2 into 2 into 3. ओके, सो हे मातशे लेंदी वयतले. सो हांगासून स्टार्ट करता. सो 2 into 2 into 2 into 2 into 3. सो हे कॅन्सल करूया. नेक्स्ट आमी 8चा फॅक्टर काडटले. जर कोणाक जमना पळयाच 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 कितले टाइम्स 3 टाइम्स. नेक्स्ट अगेन 24चा. सो तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता 24 जाल्यार तोच कॉपी करा न्ही. 2 12 2 6 2 3 जा 3 1 जा, 2 कितले टाइम्स आहा 3 टाइम्स.
आणि 3. नेक्स्ट उरलो 16. सो 16 फॅक्टर 2 8 जा 2 4 2 2 and 2 1. So 2 how many times? 4 times. 1 2 3 and 4. सो आता तुम्ही पेअर करपाक जाय. पेअर मीन्स आता पळय ह्यो एक पेअर कराच, डायरेक्टली एकूच बरं कॉमन घ्यायचं. पेअर कराच आणि तितूंतलो एकूच घ्यायचं. सेम ह्यो पेअर कराच, कॉमन घेतलो 3 आहा आणि हांगा 3 आसा. ओके, सो अंडरलाइन करा समते. हेंकाय घेतलो पेअरांतलो एकूच घेवप. सेम ह्या पेअरांतलो एकूच घेतलो, ह्या पेअरांतलो एक, परत ह्या पेअरांतलो एक घेतलो, परत हे पेअर्स आहा पळय हेतूंतलो एक आणि ह्या पेअरांतलो एक. सो हेजो स्क्वेअर रूट जो आहा तो वयता. सपोज जर एक खंयचो उरलेलो आणि ताका पेअर तेच्या वांगडा कोण नासलो जाल्यार तो अंडर स्क्वेअर रूट येतलो. आता जर पेअर आसा जाल्यार ते आउटसाइड द स्क्वेअर रूट येतलो, म्हणजे स्क्वेअर रूट वयता तेंचो. आता हे सगळे तुम्ही नंबर मल्टिप्लाय करपाक जाय. 2 into 2 into 3 into 2 into 2 into 2 लाईक दिस मल्टिप्लाय कराच आणि तुमचे आन्सर जे आसा ते हांगासर येतले. सो हे मल्टिप्लाय केले जाल्यार तुमचे 384 सेंटीमीटर स्क्वेअर. जी एरिया असता ती सदांच हांगासर स्क्वेअरान येतली. ओके, सो तुमचो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आहा तो, सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल is 384 centimeter square. So area of triangle is 384 centimeter square. So like this you are going to solve this problem. So हांव तुमकां हांगासर एक होमवर्काक दिता, तुम्ही अटेम्प्ट कराच आणि आन्सर कमेंट बॉक्सान सेंड कराच. A equal to 8 centimeter, B equal to 10 centimeter and C equal to 12 centimeter. सो एक तुमकां हांव होमवर्काक दिता, हांगा पळोवपाक शकता तुम्ही. A 8 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर and C 12 सेंटीमीटर. ओके, सो सॉल्व कराच आणि आन्सर जे आसा ते कमेंट बॉक्सान सेंड कराच. थँक्यू.